हाली ते पार 20 खात्याच्या लायनमॅनाक शॉक लागून जखमी जावपाचे तशेंच मरण येवपाच्यो घडणुको घडतच आसात। बुधवारा रातीं दिवचलच्या नार्वे वाठारांत लायटीच्या पोलाचेर काम करपी सुशांत धारगळकर ह्या लायनमॅनाक शॉक लागलो। दुरुस्ते खातीर लायनमॅन पोलार चडिल्लो। दुरुस्ते वेळार शॉक लागून तो निसणीवयल्यान सकयल पडलो। ताका बरोच मार लागिल्लो। ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला। छातीक मार लागलो, ECG बीन ओके आहा नॉर्मल आहा, ताका आतां हेजे छातीक मार लागला म्हणून ताका म्हापसा नाव कितें तेजें? सुशांत खंयचो तो? शिरगांवचे एक्चुअली पूण मळ्यार रावता। पूण हे कितल्यांक इन्सिडेंट घडलो सादारण? कितल्यांक एक्झॅक्ट ना, आतां एक आसतलो। पूण आतां कितें तेजी हे कशी जाय कंडिशन कितें? ना ओके म्हणटा, ECG ओके आहा। सिरियस ना तशें? ना आतां ताका हांगा येयला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत। म्हापसा। दिवचलच्या व्हाळशी वाठारांत लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्ती काम करतना लायटीचो शॉक बसून एका लायनमॅनाक मरण आयिल्ल्याचे घडणुकेक म्हयनो जाल्लो आसतनाच काल बुधवारा राती अशाच तरेची एक घडणूक दिवचलच्याच नार्वे वाठारांत घडली। लायटीची दुरुस्ती करपा खातीर खांब्यार चडिल्ल्या एका लायनमॅनाक लायटीचो धपको बसलो आनी तो जमनीचेर पडलो। नशिबान हो लायनमॅन वाटावलो खरो, मात तो जखमी जाल्ल्यान ताका सद्या म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो आसा आनी थंय ताचेर उपचार सुरू आसात। जखमी जाल्ल्या लायनमॅनाचें नांव सुशांत धारगळकर अशें आसा। काल राती नार्वे वाठारांत लायटीत बिगाड निर्माण जाल्ल्यान सुशांत धारगळकर हो एका लायटीच्या खांब्याचेर चढून दुरुस्ती काम करतालो। अचकीत ताका लायटीचो सौम्य धपको बसलो आनी तो निसणी वयल्यान जमनीचेर पडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताच्या काळजाक मार बशिल्ल्याचें कळटा। फाटल्या कांय वर्सांच्यान दिवचल वाठारांत लायटीचो शॉक बसून कांय लायनमॅन मेल्ले आसात, जाल्यार कांय जाण जखमी जाल्ले आसात। ह्यो एकंदरीत घडणुको पळयल्यो जाल्यार लायनमॅनांच्या सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाल्लो आसा। आतां हाचेर 20 खाते कितें उपाय येवजण करतात तें पळोवचें पडटलें। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।